नमस्कार. गोय मुक्ती दिसाची तुमकां परबीं. पळोवया अपडेट खबरो. मयेचो प्रश्न सोडोवंक सरकार हाडटलो खासा कायदो. येता त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडटले. मुख्यमंत्र्यांचे नवे उतर. गोंयकारांक पॉझिटिव्ह थिंकिंग बाळगुपाचो उलो. आंदोलनाक बशिल्ले मयेकार मुख्यमंत्र्यांचेर चाळवले. आश्वासनाची आनी गरज ना. सरकार तोंडाक पुसता पाना. अध्यादेश काडटकीच पळोवया मयेकारांचे आंदोलन चालूच. अंबावली केप्यां पुलिसांनी भाड्याच्या घरांत धरली स्फोटकां. लाखांनी मोलाचे अमोनियम नायट्रेट, फ्यूज, कॉयली, डेटोनेटर्साच्यो पोतयो जप्त. एकल्याक घेतलो ताब्यांत. अंबावलेक खवदळ. ट्रिब्युनलाची टीम करता भंडुरा प्रकल्पाचे इन्स्पेक्शन. कळसा, हलतरा, मलप्रभा धरण प्रकल्पावेल्यान कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांक उजरायले. 4 पंचायतींचो प्रकल्पाक विरोध. आम आदमी पार्टीची गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू. पार्टीची दिशा थारावंक आज पणजे जाहीर सभा. पक्षान मागयले आम आदमी उमेदवारांचे अर्ज. सत्तरी मोडल्यांत दुकराक लायिल्ल्या फांशांनी आडकलो बिबटो. राना खात्यान घेतलो ताब्यांत. गंभीर जखमी जाल्ल्यान उपचार चलतना सोंपलो. खबरो विस्तारान. मयेचो प्रश्न सोडोवंक सरकार कायदो हाडटलो. येता त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडटले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला. गोंयकारांनी पॉझिटिव्ह थिंकिंग बाळगिल्यार सरकार थारायिल्ल्यो गजाली तडीक लावंक शकतलो म्हूण ताणें उलो मारलो. गोंयचे मुक्तीदीस सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंयभर चालू आशिल्ले मुळावे सुविधा प्रकल्प, पूल, बस स्टँड, बाजार प्रकल्प, रवींद्र भवनां, शेतकार आनी दुधकारांक येवजण्यो, विद्यार्थ्यांक टॅबलेट, लॅपटॉप, बालरथ आनी सामाजीक सुरक्षा योजनेचो मुख्यमंत्र्यांनी नियाळ घेतलो. आणि पोलिसांची राष्ट्रीय सलामी जातकच संचलनाची पूर्ण करून मानवंदना स्वीकारतले. त्याच्या खुशीची पूर्णतेनुसार आयआरबी पोलीस मुख्यमंत्री पावलात ती जावन आसा कमांडो बेडरूम क्यूआरडी. त्यांच्या खुशीची बेडरूम जावन आसा आयआरबी बायलांची पोलीस बेडरूम. परेड पूर्ण करून पोलिसांची जी वॉकिंग पेज म्हणजे धीमी गती असेल. अर्जुन सावंत पीएसआय गोवा पोलिसांचे पहिली पेट्रोल संचालन करता श्री दत्तगुरू सावंत पीएसआय गोवा पोलीस हांच्या मुखेलपणान शिस्तबद्ध पावलांवर पुढे सुरू केल्ले गोवा पोलिसांची पहिली पेट्रोल. फाटल्या 52 वर्सांत हो प्रश्न सुटूंक नाशिल्ल्यान तो किचकटीचो जाल्लो आसा. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकारान आतां खास कायदो करपा खातीर फुडाकार घेतला. जो कायदो मयेकारांक ह्या स्थलांतरीच्या कचाड्यांच्यान कायमचो मुक्त करतलो. हो कायदो फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात फावो ती आर्थीक तरतूद करून आमी पास करतले, जेणे करवी मयेकारांक खरें स्वातंत्र्य उपभोगपाक मेळटलें. कायदो असेंब्लीन पास करचो पडटलो आनी ताका फायनान्शियल बॅकअप दिवचे पडटले, म्हणजे कॉम्पेन्सेशनाक पयशे दिवपाक. म्हटल्यार बजेट सेशन जातलें त्या सेशनान वीथ मनी, बिकॉज मनी हॅज टू बी प्रोवायडेड फॉर. हांव कितें म्हणटा की जागो सरकारच्या नांवार आहा 114. थोडे एक्सेप्शन काही लोक सोडल्या, काही केसीस सोडल्या. सो गव्हर्मेंटाचो जो जागो आसा गव्हर्मेंटाच्या नांवार तो आमी एक्वायर करता बाय अ लॉ. वाय एक्विशन देन इफ इट इज इन द नेम ऑफ गव्हर्मेंट? because some people may fight cases against those people who get that land. तेन्ना ते टायटलाचे डिस्प्यूट काडटले लोक आनी तांकां कोर्टान झगडचें पडटलें. जर आमी असोच काडून दिलो जाल्यार हांव असोच काडून दिवंक शकता, कारण 1/4 सरकारच्या नांवार आहा. इवेक बरयला. सो म्हजो स्टँड आहा की सरकारचीच जमीन,
बट आय एम क्लिनिंग द टायटल. कोणाक जर तूं आपलो अधिकार असो दिसता त्या जमनीचेर, कोणें असो तो कावंत आसत आनीक कोणाक दिसता आसत, ही हॅज टू क्लेम विथ द गव्हर्मेंट. वयल्यो सगळ्यो गजाली यशस्वीपणान पुराय जातल्यो जाल्यार गोंयकारांनी पॉझिटिव्ह थिंकींग दवरपाची आवश्यकता नितांत म्हाका आयज जाणवता. आयज हांव तुमकां ही विनंती करूंक सोदता की येणाऱ्या काळान ह्या पॉझिटिव्ह थिंकिंगाचो तुमी एक देख दाखोवन दिया, म्हणजे सरकाराक दिल्ली सगळी आश्वासनां पूर्ण करपाक मदत जातली. मयेचेर कायदो करपाची आश्वासनां आयकून मयेकार तिडकल्यात. फाटले 10 दीस जाले ते आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बसल्यात. सरकार मयेकाराच्या तोंडाक पानां पुसता. सरकारान आतां थेट अध्यादेश काडून कितें तें सांगचें आश्वासनां नाकात. तो मेरेन मये मुक्ती खातीर आंदोलन चालूच उरतलें अशें मयेकारांनी स्पश्ट केलां. ही आश्वासनां आमी गेली कितलीशींच वर्सां पळयता. मुख्यमंत्र्यान फाटल्या विधानसभेनूच हें आश्वासन दिल्लें की आपूण 19 डिसेंबरा पयलीं हो प्रश्न सोडयता म्हणून. मागीर तेंचें आश्वासन खंय गेलें तर? आमकां आतां आनीक आश्वासनां नाका, आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. आमकां तुमी कायदो रद्द करपाचें ऑर्डिनन्स दाखया, तेन्नाच आमी आमचें आंदोलन बंद करतले. हो एक प्रकारे वेळ काडू धोरण आसा. कित्याक आतां रोखडेच लोकसभा इलेक्शन जावपाचें आसा आनी लोकसभा इलेक्शन जाल्या नंतर इलेक्शन कोड लागतलो. मागीर विधानसभेचें अधिवेशन केन्ना घेतले? हें कितें आमच्या दोळ्यांक पानां पुसतात काय कितें? मये मुक्ती खातीर चलयल्लें हें उपोशणाचें आंदोलन जें आसा हें आज सांजे 5 सोंपता. पण तेच्या नंतर मयेचें आंदोलन जें आसा हें आंदोलन चालू उरतलें जो पर्यंत मयेचेर आसलेलो कायदो जो आसा कस्टोडियन कायदो, जो पर्यंत सरकार हो कायदो रद्द करिना तो पर्यंत हें आंदोलन चालू उरतलें आनी तेजे ह्या आंदोलनाची दिशा जी आसा ही संपूर्ण गोंयभर फिरतली. आंबावलीक केप्यां पुलिसांनी एका भाड्याच्या घरांत मोठ्या प्रमाणात स्फोटकां धरल्या. 87 पोतयांनी अमोनियम नायट्रेट स्फोटकां आसात. 8 पोतयांनी सेफ्टी फ्यूज भरिल्ले. त्या शिवाय 5 बॅगांनी सुमार 125 कॉयल मेळ्ळ्यात आनी 5 डेटोनेटर्सय मेळ्ळ्यात. बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉडान हे जप्त केल्ले म्हालाचे वचून इन्स्पेक्शन केले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अमोनियम नायट्रेटाचें मोल सुमार 1.5 लाख जाता. भाड्याच्या घरांत रावपी मोहिद्दीन नांवाच्या एकल्याक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. We opened the room. We found that all these about 86 bags of ammonium nitrates and one gunny bag full of explosive, this thing fuse wire and 500 detonators. These are there. So accordingly, we have called the BDDS team. They are coming, and our Panchanama is in progress. What is the use of This ammonium nitrates, these are, as per the official gazette, they are declared as explosives. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.